सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात, आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परे क्रिस्ता थंय घडता. आमी सोमेस्तांनी, जुदेवांनी आनी हेर जातींच्यांनी, स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतलां, आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पिवांचो दिला. कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्हय, भागार जायते सांदे. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हर एकलोय तिसो सांदो. पवित्र सभेंत देवान नेमल्यात ते हे: पयले धर्मदूत, दुसरे प्रवादी, तिसरे शिकोवणदार, हांचे फाटल्यान असर्यां करतले, पिडा गूण करतले, पेल्याचे सेवा करतले, आडाळतेदार आनी विविध भासांनी उलयतले. तर सकळी धर्मदूत गाय, सकळी प्रवादी, सकळी शिक्षक, सकटांकी असर्या करची, सकत आनी विचित्र भासांनी उलोवचे देणे वा भासांचो अर्थ सांगचे देणे आसा. तरी पूण ह्या सर्व देण्यां प्रास चड वर्थे देणे जोडूंक तुमी आतुर जाया. सकटां भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. देवाचे उतर हे: देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. पृथ्वेच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. श्लोक. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात, ताचे अधीन आमी आसां. आमी ताची परजा, ताच्या सरवाच्यो शेळयो. श्लोक. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. अर्घां दिवन ताच्या दारवोट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्घां दिया. ताच्या नांवाची स्तुती करा. श्लोक. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. कित्याक सर्वेस्पर बरो, ससनाक तकता ताचो मोग, संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. श्लोक. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. सांसुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हेने जेजूची आवय, ताचे आवयची भयण, क्लेयोफासाची पतीन मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें: स्त्रिये, पळय, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो: ही तुजी आवय. ते घडये थावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचे उतर हें: वाकांनी
तुका क्रिस्ता.